असोसिएशनाचा व गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचा हे पळय चार्जीस आर नॉट प्रूव्ड म्हणून हा सारके पळय आर नॉट प्रूव्ड इफ चार्जीस आर नॉट प्रूव्ड जाल्यार ताका 2012 हो रिपोर्ट आयिल्लो जाल्यार हेचेर एक्शन कित्याक जायना हितून रुल्स आहा रुल्स वायलेशन जाले आमी चीफ सेक्रेटरीक 2015 दाखोवन दिलें जून 22 ऑफ 2015 चीफ सेक्रेटरीक लेटर बरयलें दाखोवन दिलें की एका हें करूंक तुमी एक्शन घेया तुमी चार्ज घेया तुमी हें सगळें वाचा म्हणून सांगलां कायंडली रिक्वेस्ट द एंटायर कंटेंट म्हटलां आनी कसो कसो हॅरेसमेंट जाता तो दाखोवन दिलो चीफ सेक्रेटरी एक्शन घेयना आतां आमी चीफ सेक्रेटरीक डायरेक्ट बरोवन दिलां की अशें दिसता की तुका ऑफिसरांचेर कंट्रोल ना म्हणून जरी तर ऑफिसरांचेर कंट्रोल ना म्हणून जरी तर एम्प्लॉइजांक जस्टीस मेळो ना जाल्यार ताका लागून पब्लिकाक लेथार्जीक सर्वीस दिवपाक एम्प्लॉईज फोर्स जाता आनी ताका लागून पब्लिकाक सारकी सर्वीस मेळना म्हणून दाखयला जरी तर बारीक बारीक स्टाफ काम सारकें करिना जाल्यार ताचेर जरी तर पनिशमेंट जाता चीफ सेक्रेटरीक कित्याक पनिशमेंट जावचो न्हय तो पगार घेता तूं आनी बारीक स्टाफ घेता तो पगार सेम न्हू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप ऑफ गोवा स्टेट हे करत जालें आमी एक डिसग्रेसफूल फेलिसिटेशन फंक्शन केल्लें आनी ते हेजेर ऑलमोस्ट 50% रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसले ते घरा गेले आतां थोडे आसा वचपाचे ते आजून ते रावता हांव नको कित्याक लागून रावतात तांकां दिसलें आसतलें की आमी आमचो प्रोग्राम पळय आसलो डिसग्रेसफूल फेलिसिटेशन फंक्शन तें आमी कवर केलें तें कवर जावंक ना तें चालूच आसा पावसाक लागून तें पेंडींग दवरलें आतां तें ऑक्टोबर म्हयन्यान सावन चालू जातलें डिसग्रेसफूल फेलिसिटेशन फंक्शन फॉर रिटायर्ड गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हू आर स्टील इन द सर्वीस गव्हर्मेंट सर्वीस दुसरें प्रोबेशन पिरियड जालो गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजाचो HOD तांचो आजून तांकां कन्फर्मेशन लेटर दिना हिंगा जे कोण कन्फर्मेशन लेटर दिलना प्रोबेशन पिरियड काबार जावन ते आमचे थोडे येयले आतां तांकांय आमी चार्जशीट दितले अशें करून हेची टायप पद्दत करतले तिसरो पॉयंट म्हणटा तो डिस्टंट ट्रान्सफर आतां कितें एक बायल आनी घोव एक कामाक आसा एक तालुकान सो विदीन दॅट तालुका ट्रान्सफर करपा जाता ताका प्रोविजन्स आसा ट्रान्सफराची विदीन 5 किलोमिटर्स आनी हेर प्रोविजन आसा ते फॉलो करनासतना एका एम्प्लॉई हेजी मिसीस म्हापसा काम करता आनी तो पणजे काम करतालो ताका आतां 3 वर्सां जालीं ट्रान्सफर केलो आनी केप्यां मारलो पणजे काम करतालो तो सो तेजी रेजिडेन्शियल एरिया पणजे आसा आनी तो हिंगसान केप्यां पावतलो केन्ना आनी केन्ना घरा येतलो आनी केन्ना तेजे फॅमिलीक टायम दितलो हो व्हडलो प्रश्न आसा सो हेका सगळें आमी असले ही पद्दत फॉलो करतले